लुकाप्रमाणे सुवार्थ अध्याय 19. जेसू आणि साखेव. तो येरिकोंत भितर सर्ण शहरांतल्यान सलोन वेतलो. थंय जाखेव नावाचो एकलो सुंकागारांचो मुखेली आनी धुडवादीक मनीस आसलो. जेसू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो, पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो, कित्याक जेसू तेणेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावताच जेसून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाखेवा, बेगी सकला देव. आज म्हाका तुमगेर येवन रावचंय. जाखेव सरारा देंवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेसूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाखेव सकटाचेर उबो रावन म्हणालो, पळय सम्या, म्हजे आस्तेंतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्याक वांटतां, आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. जेसून ताका म्हणलें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय अब्राहमाचो पूत. निसाखी मनशा पूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. 10 नाण्यांचे वपार. लोक ह्यो संगती आयकून आसतनाच ताणें तांकां आनीक वपार सांगली, कित्याक जेरुसलेमाक तो लागीं पावल्लो. थंय देवाचें राज्य बेगीनच प्रत्यक्ष जातलें म्हूण लोक चिंतून आसलो. ताणें म्हणलें, कोण एकलो मंथनाचे कुळयेचो राज्य पदवी घेवन येवचे खातीर पयसल्या एक गांवांक गेलो. वेताना ताणें आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एकेकल्याक एक भांगाराचे नाणें दिवन, पळया, हांव फाटीं येसर व्यापार करा अशें तांकां सांगूंक लागलो. हेणे ताच्या गांवचे ताचेर जळटाले देखून तो गेलो त्या फाटाफाट तांणी प्रतिनिधी धाडून ह्या मनशान राजवट चलोवंक येवचें नाका म्हणून सांगून धाडलें. राजवडकेची पदवी घेवन तो फाटीं येतच जांकां आपणे दोडो दिल्लो त्या नौकरांनी एकेकल्यान व्यापार करून कितलो लाभ जोडला म्हूण जाणा जावचे खातीर तांकां आपयचें म्हणून ताणें हुकूम दिली. पयलो नौकर येवन म्हणालो, धन्या, तुज्या 1 नाण्यान हांवें 10 नाणीं जोडल्यात. ताका ताणें म्हणलें, शाबास, बऱ्या नौकरा. ल्हानशे संगतींत तूं विश्वासी जालोय, देखून 10 शहरांचेर तूं अधिकार चलय. दुसरो येवन म्हणालो, धन्या, तुज्या 1 नाण्यान हांवें 5 नाणीं जोडल्यांत.
ताका थाने म्हणलें, तूं 5 शहरांचेर अधिकार चलय. आनी एकलो येवन म्हणालो, धन्या पळय तुझें नाणें, हांवें तें लेसांत बांदून तशेंच दवरलेलें. तूं कठीण मनीस म्हूण म्हाका तुजी भिरांत दिसली. दवरिनातलें तूं काडटाय, ओंपिनातलें तूं लुंवताय. ताका तो म्हणालो, नश्ट्या नौकरा, तुज्याच उतरांनी हांव तुका गुन्यांवकार करतां. हांव दवरिनातलें काडटलो, ओंपिनातलें लुंवतलो. कठीण मनीस म्हूण तूं जाणा आसलोय न्हय? कित्याक तर तुवें म्हजो दूड वाडीक घालोनाय. हांव फाटीं येतास तो वाडी समेत घेतो न्हय. आनी सरशीन रावल्ल्यांक ताणें सांगलें, तें नाणें ताचे लागचें काडा आनी 10 नाणीं आसलेल्याक दिया. पूण ते म्हणाले, धन्या ताचे लागीं 10 नाणीं आसात. ताणें जाप दिली, हांव तुमकां सांगतां, जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेले इल्लेय काडून व्हरतले. आनी आतां हांवें तांचो राय जावचो नाका म्हणल्यार म्हज्या दुस्मानांक हांगा हाडा आनी म्हजे मुखारच तांकां जिवेशी मारा. जेरुसालेमांत जैतवंत प्रवेश. इतलें सांगून जाताच जेरुसालेमाक चडचे वाटेन तो फुडें सरलो. ओलिवेत म्हणटात त्या दोंगरा मळी आसलेल्या बेतफागे आनी बेथानियाक लागीं पावतना ताणें आपल्या 2 शिसांक धाडलें अशें सांगून, तुमचे समकार आसा ते हळ्ळेक वचा. थंय तुमी भितर सरतनाच तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक आडबासर गाडाव, जाचेर कोणी येदोळ पर्यान बसलोलो ना. ताका सोडया आनी हांगा हाडा. ताका कित्याक सोडयतात म्हणून कोणी कांय तुमकां सवाल करीत जाल्यार सोमयाक ताची गरज आसा म्हणून ताका सांगा. धाडिल्ले ते शिस गेले आनी जेसून सांगिल्ले बरेच ते तांकां मेळ्ळे. गाडवाक सोडयतना ताच्या वारेसदारांनी ताका तुमी सोडयतात कित्याक म्हणून तांचे लागीं विचारलें. सोमयाक ताची गरज आसा म्हणून तांणी जाप दिली. अशें गाडवाक ते जेजू सरशीन हाडून आयलो. उपरांत आपले धगले काडून गाडवाचेर तांणी चडोवन घाले आनी जेजूक ताचेर बसयलो. तो फुडें वेतना तांणी आपली वस्तुरां मार्गार हांतोळ्ळी. ओलिवेत दोंगराचे देंवणेर शहराच्या समकार आसतना ताच्या शिसांचो सगळो समूह तांणी देखिल्ल्या सर्व विचित्र कार्यां पासत व्हडल्या थाळ्यान देवाक वर्णन म्हणालो. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नांवी येता तो राय, शांती सर्गी आनी महिमा अत्युन्नती. जम्यामध्ये आसलेल्या फारिसेवा भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं म्हणलें, मेस्त्री तुज्या शिसांचे तोंड धांपय. जेसून तांकां जाप दिली, हांव तुमकां खंडीत सांगतां, ते वोगे रावतीत जाल्यार हे फातरच भोब घालतले. जेरुसालेमाच्या
नासा विशांत उलयता। लागसार पावतास आपली दिश्ट शहरा वयर घालन तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक वर्ण पावयता ती वाट तूं आसपुणी जाणा जाल्लें जाल्यार, पूण आतां तुज्या दोळ्यां थावन ती लिपोवन आसा। वय येताले दीस जेदवा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागर उबारून तुका वेडो घालतले आनी चारी कुशीनी तुका बंद करून फुमार करतले। तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक पुर्ते नास करतले। तुजे थंय फातराचेर फातर उरोंक ते सोडचे नांत, कित्याक देव तुका भेटोंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय। जेजू देवाळ शुद्ध करता। उपरांत जेजू देवाळा भितर सरलो। थंय व्यापार करून आसलेल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हणलें, म्हजें घर एक मागण्यांचें घर म्हूण पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पूण तुमी तें सोडांचें भुयार केलां। तो दिसपट्टे देवाळांत शिकयतलो, पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी ताका नास करूंक सोदताले। कितें उपाय कसो म्हूण तांकां कळनातलें, कित्याक लोक सकड जीव सोडून ताची शिकवण आयकतालो। आमेन।